विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म तुकारामाचा हा अभंग बहुतेकांच्या कानार पडला असतलच, पण या अभंगाचो पुरायन मान राखून खड्डेमय जग गोंयकारांचो धर्म असे म्हणू येता अशी सध्या गोयची अवतिकाय झाल्या। ह्या मनीस निर्मित संकटातल्यान गोंयकार केन्ना मेकळे जातले सांगप कठीण। हालीच रस्त्यावेल्या खड्ड्यांक लागून कोलमा रोडा जाल्ल्या एका अपघातात एकल्याचो पाय मोडलो। दक्षिण गोंय जिल्हो गिरायक संरक्षण समितीन या खड्ड्यांची नोंदी करपाचे थारायला। संबंधित खात्याक ते विशींच्यो कागाळी नोंद करपाक ही समिती मजतय करतली। दक्षिण गोंय जिल्हो ग्राहक संरक्षण परिषदेचे सुरक्षा विशींचे उपसमितीन मंगळारा या संदर्भात एक बसका घेतली। हे बसकेत गिरायकांच्या हक्काविशीं न्याय मेळोवन दिवपाचे नदरेन चर्चा जाली। बसकेक येरादारी विभागाचे अधिकारी तसेच ट्रॅफिक पुलिस हजर आशिल्ले। Consumer Protection Council meeting will be held. So for that purpose, the agenda which we are going to submit there, we have met here together with the Transport Department officials and Traffic Police. The first important issue we are taking up this time is, as you know, potholes have affected everybody in the state of Goa, but particularly the riders, drivers of the cars, pedestrians, everybody. So we have decided to document the potholes. That means how many potholes are there on a particular road, the depth of it. So when the potholes are being patched up, we will see whether the pothole is patched up or only the cover up is put over it. So the reason we are going for this very detailed exercise is because, as you know, the Consumer Protection Act 1986 has been amended and very stringent measures are coming now for handling deficiency in service. कोलमा रोड वाठारात मंगळारा एके स्कूटरीक जाल्ल्या अपघातात एकल्याचो पाय फ्रॅक्चर जालो। ह्या रस्त्यात फकत फोंडकुलाच आसत अशें न्हय, जाल्यार तो सुळसुळीत जाल्ल्यान लोक थंय निसरून पडटात। ह्या खड्ड्यांक लागून जायत्या लोकांचे हातपाय मोडल्यात। भोव जाणांक त्रास सोंसचे पडल्यात, जाल्यार कांय जाणांक जीवय वगडावचो पडला। रस्त्याचे नेम मोडटल्यांक ट्रॅफिक पुलीस रोखडेच चलन दितात, पूण अशे तरेन चलनां दिवचे आदीं रस्ते सारके करपा कडेन तांणी लक्ष दिवपाक जाय अशें फोंडेकारांचें म्हणणें। ह्या खड्ड्यांची लोकांक सामके अत्यंत त्रास जाता। आमी हांगसरल्यान ट्रॅव्हलिंग करता, परिस्थिती अशी आहा की भंय दिसता गाडी चलोवपा ह्या रस्त्यांचेर। सो म्हाजी गोंया सरकाराक एक रिक्वेस्ट आसा की जाता तितके बेगीन हे खड्डे, पावस सोंपलेलो आसा आतां, जाता तितके बेगीन हे खड्डे पॅच वर्क करून मातशें पुलीस हांगासर सायडीन रावन ते टू व्हिलरार बाबड्यांक हात करता आनी तांकां तालावूय दिता। हे तालाव दिवच्या परत त्या खड्ड्यांचेर पयलीं पुलिसांनी बाबा म्युन्सिपाल्टीक आनी सरकाराक, म्हणजे तुमचेच सरकार तुम्ही गव्हर्मेंट आसा, तुम्ही सरकारा कडेन पयलीं रस्त्याची वेवस्थीत हें करची, म्हणजे रस्ते बरे करचे आनी मागीर तुमी खरेंच तालाव दिवचे। आमचे खबराकार मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आनी फोंड्याच्यान कृष्णा नायक।